नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान केल्ले आरोप फटीचे आनी बनावट आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान पूजाचेर मानहानीचो दावो केला. नोकरे खातीर पयशे घेतले अशे फटीचे आरोप करून बदनामी केल्ल्यान IAS अधिकारी निखिल देसायान एडवोकेटां मार्फत पूजा नायकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. मात हे विशीं आपल्याक कायदेशीर नोटीस मेळुना, पूण आपूण जाप दितली अशें पूजा नायक सांगता. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब स्कॅमातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान केल्ले आरोप फटीचे, बनावट आनी निराधार आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान पूजाचेर मानहानीचो दावो केला. नोकरे खातीर पयशे घेतल्या अशे फटीचे आरोप करून बदनामी केल्ल्यान IAS अधिकारी निखिल देसायान एडवोकेटां मार्फत पूजा नायकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या. पूजान 72 वरां भितर लिखीत, प्रसार माध्यम तशेंच सोशल मिडियाचेर भौशीक चूक मागची नाजाल्यार फौजदारी कारवाय करतले अशी शिटकावणी ह्या नोटीसे वरवीं दिल्या. मजगतीं निखिल देसायान आपल्याचेर मानहानीचो दावो केला. तो आपल्याक सोशल मिडिया वरवीं मेळ्ळा. हे विशीं आपल्याक कायदेशीर नोटीस मेळूंक ना, पूण आपूण जाप दितली अशें पूजा नायक सांगता. तशेंच मुख्यमंत्र्यान आपल्याक सपोर्ट करचो असोय उलो पूजान मारला. आयकात. आयज निखिल देसायान म्हाजेर एक तेजे अब्रू नुकसानीचे पोस्ट केला. तो म्हाका सोशल मिडियांतल्यान मेळ्ळा. म्हाका अजून लिगल नोटीस अशी कांय मेळिल्ली ना, सो तेजेर हांव आन्सर करतलें. आनी गोवा पुलीस म्हटलं की तुमकां नार्को टेस्ट दिवचे पडटले, सो तेजेरूय हांव तांकां 100% सपोर्ट करतलें. आनी हांवें दोन म्हाजे मोबायल नंबर तांकां दिल्ले आसा, सो तेजेर फूल इन्क्वायरी जावची अशी रिक्वेस्ट करता. हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक इनवॉल्ड ना. हांव अमित पालेकर सरा कडेन हांव आनी म्हाजी फॅमिली अमित पालेकर सरा कडेन हेल्प मागपाक गेल्लीं आनी तेणीनूय म्हाका पार्टी लेवलाचेर न्ही की हांव मनीसपणाक हेल्प करता म्हणून प्रॉमीस केल्ली आसा. आनी हांव CM सरांक रिक्वेस्ट करता की तेणीय म्हाका सपोर्ट करचो की हांवें जे लोकांचे पयशे घेतलेले आसा ते फुडाराक पावयल्ले आसा तेंचे कडल्यान म्हाका ते परत मेळोवन दिवपाक हेल्प करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा वार्काच्या ग्रामसभेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली. वार्का दर्यादेगेर स्थलांतरीत लोक बेकायदेशीरपणान वेवसाय केल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडिल्ल्यान हाचेर उपाय काडपाची मागणी ग्रामसभेत जाली. तशेंच गांवांतल्या रहेजा हावसिंग प्रकल्पाचेरूय थळाव्यांनी खर विरोध करत प्रत्येक ग्रामसभेत थळाव्या आमदाराक लेगीत आपोवपाचें सुचयलें. आयतारा वार्काची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत स्ट्रीट लायटी, दर्यादेगेर बेकायदेशीरपणान चलपी वेवसाय आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीरपणान वेवसाय लोकांक सतावपाक लागला, जाका लागून थळाव्यांनी हाजेर उपाय काडपाची मागणी केली. हाजेर बेगोबेग उपाय काडून पुलीस गस्त वाडयतले अशें सरपंचान सांगले. ग्रामसभेत गांवांतल्या रहेजा हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो. तशेंच थळाव्या आमदाराक लेगीत ग्रामसभेत आपोवन गांवांतल्या हुमकळत आशिल्ल्या कामा विशीं तांकां प्रस्न विचारपाक जाय अशेंय थळाव्यांनी सुचयलें. तुमकां पंचायती मनशाक येतो कोण मनीस आसतलो तेका आनी तेका सांगपाचें बाबा हे मनीस जाय जाल्यार तूं पुलिशी हाडून त्या लांबाडे वयतले. दुसरें, हिंगा जे बसकी बसताय फेरयांक बसतले तेका आमच्या पंचायती मनीस जावन एक दिसा पळय फेस्तां बसताय पंचायती मनीस जावन कलेक्शन करें. बसकी आनी पावणी नाका, कित्याक कितें जाता बसकी जेन्ना पावणी घालताय तेजो भाग जाय आसता तो फायट करपाक आनी तेका लागून मनीस घालता येडे दुसऱ्या मनशाक लांबाड्या हेका तेका आनी हे मिक्स जाता. सो म्हाका दिसता पंचायती इन्कम येता तो इन्कम बंद जालो जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, पूण वार्कीकारांक फायदो जातलो अशें दिसता म्हाका.
व्हड इश्यू जालो तो सारको बोवाड्याचो लांबाणी म्हळ्यार कितें आमकांय तांकां हें कोन्नाय EI तुम बिझनेस कराय म्हणून सो ती बिचीचेर भोंवताय आनी हांवें ऑलरेडी पुलिसांक लेटर केल्ली ते लांबाणी बी आहाय तांकां दाणे पुलीस पेट्रोलिंग ऑलरेडी चालू आहा आतां ती लांबाणी आम एवरी टायम आम बिचीक आसता ते म्हळ्यार कोणू मनीस तो रे बट सजेशनाय तांकां वयत जाल्यार ते आमकां सजेशन सारकें सांगपाकूय हें जायनाय सो आतां आमी चोया आमगे मिटींग एकू काय आमी डिसिजन तशें म्हणटाय ते आतां आमी एक लेटर आमी ऑलरेडी पुलिसांक केली पुलीस पेट्रोलिंग कोराय म्हणून आनी स्ट्रॉंग कोराय म्हणून मातशें पुलीस पेट्रोलिंग वाडयल्यार खूब बरें जातलें मातशें इश्यू थोडे सॉल्व जातले आनी ब्लँक स्पॉट आय थिंगा स्ट्रीट लायट वो कितें घेवन आमी थिंग चोयतले टेंडर आतां कितें केलें तुमी आतां टेंडर घालपाचो लोकांक दिवपाचो काय कितें बसकीचो हय बसकी लागून थिंगा बोवाड जालो कित्याक 4 lakhsचे सो स्टार्ट जाल्ली तेम लायक एलिगेशन जालें ते आम स्टार्ट केलें म्हणून ती आम स्टार्ट केलना सो ती लास्ट टायम कितें ती स्टॉप जाल्ली तेजेसून ते पावणी स्टार्ट जाता तुमी एकमेकाच्या भिऱ्या पोवन तुमी जाण पावंडी वाडयताय पंचायत वाडयना ना मग पंचायत हें कोना बाबा तूं वाडय म्हणून ते जाण वाडयताय आनी आतां तेच मनीस येवन बसकी घेवपा मनीस आहलो चोय सो तोच पार्टिसिपेट जाल्लो तोच थिंग बोवाड घाता आम वाडयलो 4 लाख आम वाडयलो ना तेंगे भिऱ्या पोवन 5,000 10,000 अशें करून वाडयत घेवन ते 4 लाखांचे पावला इवन आमी तेंका सजेस्ट केली तूं कित्याक वाडयताय काय मो तुमको जातो काय मो तरी पूण ते आमकां एलिगेशन तेंका शो ऑफ करपा जायो येन थिंगा हेच मनीस येन थिंगा पावणी वाडयत रावताय पार्टिसिपेट जायन आनी मागीर तेंका जायना म्हणटरी तेंका मेळना म्हणटरी मागीर सो एलिगेशन घालपा पावता रेच्या इश्यू येयल्लो थिंगा इश्यू येयल्लो म्हळ्यार तो पॉयंट आम हें करपा ना कित्याक तेणे म्हळ्यार आम कंप्लेन्स कितें केला कितें एक्शन घेयला तेचेर येयल्लो पॉयंट आनी तेका तरी जाय तेंच्यान आमचेर RTI मागोन व्हरो जाता आम कितें केलें तें आमकां कंप्लेन केली थिंग काम चालू आहा म्हणून JCB येयला ओके JCB येयला थिंग काम चालू आहा म्हणून सो आम तेंकां तेन्ना ती येयली तेन्ना विलेजीसांक लेटरीचे हांवें तेंकां स्टॉप वर्क नोटीस धाडलो सो तो थिंगा स्टॉप करूं सो तें आम रिप्लाय केलें थिंगा कांय काम चालू ना ओन्ली थिंग कितें बुशीस जालें तें क्लियर केलें म्हणून आनी तेंका जाय जाल्यार ते रिपोर्ट आमच्यान RTIचे मागून व्हरोन जाता फातराडे सँड्यूस हांवें तेंय सांगलें हांवें सगळें प्रेसूय दिल्लें आमी पंचायतीन कितें अलाव केलें ना पंचायत कित्याक ना थिंगा हांवें म्हळ्यार रेजुलेशन गेलें रेजुलेशन थिंगा PWD आमी धाडलो आहा थिंगा रोड करपाक सँड्यूस डिस्ट्रॉय कोर वेजिटेशन डिस्ट्रॉय कोर म्हूण हांवें कोणा परमिशन दिलें ना ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV मडगांव कोकण रेल्वे पुलिसांनी सुरतकलच्यान मत्स्यगंधा एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान आयिल्ल्या 4 खाप्या चोरांक अटक केल्या दुबाविता कडल्यान चोरयेचे सुमार 50 लाखाचे भांगर आनी 34,500 रुपया रोख जप्त केली हे चारय दुबावित हरियाणांतल्या 600 गावांतले आशिल्ल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा पुलिसांनी दिली पळयात मडगांव रेल्वे सुरक्षा दळा कडल्यान हरियाणाच्या 4 खाप्या चोरांक अटक केली दक्षिण पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दळा कडल्यान मेळिल्ले माहिती प्रमाण मडगांव रेल्वे सुरक्षा दळा वतीन ही कारवाय जाली 4 खापे गुन्यांवकार प्रवाशांचे सामान चोरून सुरतकल कर्नाटकाच्यान मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर देंवताले अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांपळो रचलो आनी दुबावितांक ताब्यात घेतले पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान 12 कांकणां 4 हार 2 नेकलेस 1 मंगळसूत्र 4 भांगराच्यो सरपळ्यो 1 मोतयेची माळ 6 कानातली 4 मुदयो अशे सुमार 50 लाख रुपयाचे भांगरा वस्ती आनी रोख 34,500 रुपया जप्त केले तशेंच दुबाविता कडल्यान 2 पॉकेट कटर लेगीत जप्त केल्यात रेल्वे सुरक्षा दळान केल्ले चौकशेत हे चारूय दुबावित हरियाणांतले आशिल्ल्यान हे साहसीक गँगाचे वांगडी जावन आसात ही टोळी रेल्वेंतल्यान प्रवाशांचे सामान चोरतात खंय 11/2025 ह्या रोजी इन्स्पेक्टर मनोज कुमार यादव मंगळूर सेंट्रलचे इन्स्पेक्टर आम्हाला सूचना दिली व्हॉट्सअपवरती की 7 लोक चेन्नई ते मँगलोरच्या दरम्यान शोररोडच्या इकडे एका ट्रेनमध्ये एका पॅसेंजरला लुटून म्हणजे चोरी करून त्याच्या बॅगेतनं 50 लाखाचा ऐवज सोनं ते घेऊन पळून गेले CCTVच्या आधारावर त्यांनी पाहिलं की हे लोक सुरतकलवरनं 12,620 मत्स्यगंधा एक्सप्रेस जी मंगळूर सेंट्रलवरनं मुंबईला येते ती गाडी बोर्ड केले होते तर त्याची बातमी आम्हाला दिली त्यानुसार आम्ही मडगाव स्टेशन येथे सापळा रचून आमची RPFची टीम संध्याकाळी 8:30च्या दरम्यान 4 लोकांना
गेरबंद करून ताब्यात घेण्यात यशस्वी आहे. त्यांच्याकडं दरम्यान आम्ही इथं आमच्या RPF ऑफिसमध्ये आणून जेव्हा झडती घेतली तर एका इसमाकडून आम्हाला त्यांनी चोरी केलेल्या ऐवज आम्हाला भेटलं, ज्याची किंमत त्यांच्या सांगण्यानुसार 50 लाख रुपये. याच्या अतिरिक्त त्यांच्याजवळ 4 मोबाईल, 34,500 रोख रक्कम आणि त्यांचे आधार कार्ड आणि 2 कटर भेटले. तर त्याचं सविस्तर माहिती आम्ही मग मंगळूरला दिली. मग ते रात्री येऊन त्यांना ताब्यात घेऊन हँडिंग ओव्हर करून त्यांना घेऊन गेले. मंगळूर पोलिसांना हँडओव्हर केलं. हा, मंगळूर RPF. मंगळूर RPF. त्यांची नावं भेटेल. नावं एक इसमचं नाव होतं दिलबाग. वडिलांचं नाव रिसाल सिंग. 4 लोक हे हरियाणाचे होते. दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं राजेश सन ऑफ लीलू राम. दुसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं मनोज कुमार सन ऑफ सतबीर सिंग. तिसऱ्या व्यक्तीचं नाव होतं जितेंद्र सन ऑफ पृथ्वी सिंग. हे 4 इसम हरियाणा राज्याचे होते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. काकरा वाठारात उदकाचो व्हडलो प्रस्न उपराशिल्लो आसा. उदकाची नवी पायपलायन घालून लेगीत ह्या वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना. मात दिसाक 2 वरां तरी नळाक उदक सोडात म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. पळयात पुराय बातमी. काकोरा वाठारांत दिसान दीस उदकाचो प्रश्न वाडत आसा. घराक नळाची जोडणी आसा, मात नळाक उदक ना. उदकाचो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर नवी उदकाची पायपलायन घातिल्ली, तरी लेगीत ह्या वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटा. दिसाक वरभर सुद्दां नळांतल्यान उदक येना म्हूण थळावे सांगता. दिसाक 18 वरां उदक दियात अशी आमची कांयच अट ना. मात दिसाक 2 वरां तरी उदकाची पुरवण वेवस्थीत करा अशी मागणी थळावे करीत आसा. आमी उदका खातीर आनी कितले तरी दीस त्रास सोंसचे पडटले असोय प्रश्न थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो. आता कितले दीस जाले उदक येना? जाले कितले दीस, बारीकूच येता हद. आणि कितले म्हणजे दिसाक कितले फावटी येता उदक? उदकूच येना तुझ्या ह्या टायमार येता आमकां सांजेचे. कितलो टायम? कितलो म्हणून ते दोनीन बालदे वता वयता. हा वयता. आनी मागीर खंयसून हाडटा उदक? बांयचे आमी बायना आमकां. आणि तुझ्या कडेन जाता आतां हाडपाक उदक? कोणाकूय करूंक लायता बायना. बरें. आनी मागीर तूं आतां बांयचे हाडटा तर उदक? मेळना जाल्यार मागीर कोणाकडच्यान बाय भरून येता. म्हाजें मेन कांय सारकें ना काडून काडपा. आतां कितले दीस जाले तूं अशें करता? येना जाल्यार धांवता म्हाजी बायची. उदक तर जाय. हय, उदक नासतना जाता. आमची भुरगीं आहा न्हू, भुरग्यांक न्हांवपाक उदक जाय. भुरग्यांक पळयना तूं कितलें उदक लागता तें. तुमकां तर डेली उदक येता? उदक येता पूण हेच भाशेन. आतां एवरी वीक ऑफिसान वचून सांगता तुमी ते येतात म्हणटा सारकें. पयले न्यू पायपलायन घालून 2 दीस उदक बरें सोडलें, बरें पास सगळें हॅपी जालें. पूण ते दिवसांनी ना उदक. ओके. सद्दां म्हण आमी वचपाचें ऑफिसांनी सांगपाक. मिनिस्टराक आमचो सुभाष कडेन ताका लागून फोन करून सांगलें, तेणी मागलें आपण पळयता म्हणून आयज पासून तेजेर खबर ना. पूण हे उदकान आमी पीस काडपाक बिलां सारकीं भरपाक. बील सारकें येता, उदक येना पूण बील सारकें येता. पूण कितले म्हणजे दिसाक कितले टायम उदक? 2 हे पडले पण येना उदक आमकां. ते भाशेन येता. हेच भाशेन उदक येता. मागीर कितें फायदो तूं सांग? न्यू पायपलायन घाला आमी. 1 वरूच येता. 1 वर येयला कोण केन्ना अर्देवर येता, कोणा ते हाडून येता. पूण हेच भाशेन. तर कितले दीस जाले अशें चल्लां? आतां पयलें 2-3 वर्सां कशें जालें. आतां न्यू पायपलायन सेम प्रॉब्लेम तोच. कितें म्हण न्यू फायदो आहा? कितें मागणी कितें आहा तुमची? मागणी म्हण उदक तर लोकांक सारकें दिया न्हू. बिलां तुमी आतां दिता आनी उदकूय सारकें दिवंक जाय न्हू. आमचें कितें आतां तूं सांग, तो फाटीं सांगो मिनिस्टर 40% लोकांक आपूण 18 वरां उदक दिता. हांवें ताका सांगलें सर आमकां 18 वरां 2 वरां उदक दी आमकां. 18 वरां उदक भरतलें आनी तुमकां काम ना न्ही दुसरें. आनी ताका खबर आहा ST लोकांची. तो ST लोक सांगेन न्हू सुभाष दिता ते ST लोक सोडना. आनी तुमकां कितें सांगलेलें तुमी जेन्ना मेळ्ळे? सांगलें तेन्ना आपूण पळयता आनी तुमकां प्रॉब्लेम सॉल्व उदक दिवंक लायता. आमकां पायपलायन नवी घेतलो उदकूच आमकां सारकें येना. आतां बारीक येता, इतले त्रास सोंसचे पडटा उदकाक लागून. आमी आतां बांयचें उदक लोक आतां पंप लायता उदक भरतात.
कितें फायदो आमकां तो पायपलायन घालून काही फायदो ना आमकां. नवी लाईन केन्ना घातलेली पायपलायनाची? म्हयनो मात जातलो न्हू, म्हयनो मात जातलो नवी पायपलायन, तरी उदक आमकां सारकें सोडिना. मागीर तुमी कितें करता? आमी आतां तो आनी सदां ऑफिसान तेंच्या सट्टाट म्हणून सांगता पूण सोडिना. कितें करपाक जाता? कौशल्यानी आमकां उदक भरचें पडटा, नळाच्या भायर सावन आमकां उदक घालचें पडटा भरून. स्टोर करून दवरता उदक तर म्हणजे आयज म्हणजे 2 दिसांक बीन पावपाक जाय म्हणून, कित्याक गॅरंटी दुसऱ्या दिसा परत येतली म्हणून ना तुमकां? आयदनां भरून दवरचें पडटा आमकां, प्रॉब्लेम जाता उदकाक लागून. ओके, मागीर बांयचें उदक सगळीं जाणां पिता तर तुमी? बांयचें पिना आतां तें पिड्यार जाला न्हू बांयचें उदक, नळाचें आमकां भरून दवरचें, तें आमकां कपडे धुवपाक यूज करचें पडटा. कितले दिसांनी येता उदक? का उदक येच ना? उदक येता पूण बारीक येता, जे पावना तुमकां? पावना तें आनी रोखडें बंद करता. कित्याक आतां 6:30 सोडलें 7:30 म्हणलें बंद करता, 1 वर लगून सारकें सोडिना सामकें बारीक. आतां आमची पळय देवटी बाय, देवटेक म्हणल्यार फास्ट येवंक जाय जाल्यार न्हू, काय ना, एक दीस येयनात. ओके, उदकूच मेळना. आनी तुमी उदक खंयचें पिता मागीर? बांयचें हाडटा न्हू, देवडा कडेन कॅनान हाडटा वचोन. ओके, तुमकां म्हणजे बालदी बिल्दी भरून दवरच्यो पडटा? हय, आतां उदीक सद्या भरून दवरचें पडटा पिवंक मान्यूंक, आनी कपडे बापडे उंक मागीर बांयचें हाडटा. आमकां हेवूय हाडूंक मेळना, पयस जाता न्हू, लोकांच्या दारांतल्यान घेता. कितले दिसांनी उदक कितले दिसांनी येता? बोरी ना पासून आमी बांयचेंच हाडटा. ते टायम कोणाक आहा, आमी हेज्या फाटल्यान नासतली. सारकें बारीक आसता उदक? हय, काय येवं कोत्तलें उदक पावत ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. अंदू वर्सा शेतांचें लुकसाण जाल्यार शेतकारांक येता त्या 31 डिसेंबर पयलीं लुकसाण भरपाय मेळटली. शेतकी अधिकाऱ्यांनी कांय जाणांची फॉर्मां दिल्यात, मात कांय शेतकारांनी ही फॉर्मां भरूनात जाल्यार ती बेगीन भरून दिवची. नोव्हेंबर मेरेन सगळी तपासणी करून डिसेंबरांत लुकसाण भरपाय दिवपाचें थारायलां, अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मजगतीं पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी विशीं मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच नोकऱ्यो तयार करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जशें क्लायमेट चेंज हाजो जो इफेक्ट जावपाक लागला, आमकां बदल करपाची गरज आसा. आमी पारंपारीक रायताले तें शेत न लायता आतां आमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान वेगळे पीक घेवपाची गरज आसा. की शेतकाऱ्यां खातीर जे अंदू भात लायलें तें कितलो व्हडलो लॉस जालो तो म्हाका खबर आहा, बट म्हज्या लक्षांत आसा तांचे पयशे डिसेंबराच्या 31 डिसेंबराच्या पयलीं सगळ्या शेतकाऱ्यांक जे आहा पळय न्ही ते आमी पयशे तेंचे दिवपाचे आसा. कॅल्क्युलेशन्स ऑलरेडी चालू केल्या. हांवें सगळे म्हज्या झेडीओनी तांचे फॉर्म्स ऑलरेडी सबमीट केल्या आनी ह्याच व्यासपिठा वयल्यान खंयच्याय शेतकऱ्यान जर लॉस जाला त्यांनी फॉर्म सबमीट करूंक ना जाल्यार जाता तितके बेगीन करचो. नोव्हेंबर पर्यंत त्यांचे फॉर्म सगळ्यांचे स्क्रुटनी करून डिसेंबराच्या पयलीं त्यांचे लॉस जाल्ले पयशे हे तांकां दिवपाचे आमी ऑलरेडी ठरयल्या. म्हणून म्हाका दिसता की सहकार ह्या चळवळींतल्यान अशा पद्दतीन, कारण ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात जेन्ना नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसी 2025 भारत सरकारात सहकार डिपार्टमेंटाक खूब मोठो इम्पॉर्टन्स दिला. म्हणून 75 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी केंद्र सरकारान सहकार खातें हे नवीन सुरवात केलें आनी तेजो मिनिस्टर सुद्दां म्हणजे आमचे होम मिनिस्टर हे स्वता सहकार मंत्री आसात. आनी प्रोमोटींग द न्यू एजीस कॉपरेटिव्ह सोसायटीज, पारंपारीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे दीस सोंपले, आनीक क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटी नाका आनी गरजूय ना. म्हाजें तर म्हणणें आनीक परमिशनूय दिवं नाका. खूब जाले पयशे दी आनी घे, ते बंद कर आतां इल्ले, कारण ते फक्त कशा लोकांक लुटपाचे आनी हे धंदे आहा. त्या खातीर नवीन आमी वेगळ्या सॅक्टरांत कॉपरेटिव्ह सोसायटीज कश्यो सुरू करतल्यो हाजो विचार आयज जावपाची गरज आसा. आनी तो जॉब क्रिएटर जावपा खातीर कॉपरेटिव्ह सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर. अँड बींग वी एज अ टुरिस्टीक स्टेट, आमी गोंयांतल्या सारकेल्या टुरिस्टीक स्टेटीत, देर द वेरियस सॅक्टर अँड सर्वीस सॅक्टर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सॅक्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा. काकणामुड्डी कुंकळीतल्या हावसिंग बोर्डात सुमार 100 घरांचो मेगा प्रकल्प उबारपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान 1 लाख चौखण मिटरा परस चड जमीन संपादीत केल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. उपरांत थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. कुंकळेकारांक मेगा प्रकल्पाचो कांयच फायदो ना. हो प्रकल्प उबारपाच्या सुवातेर कुंकळे बाजारांत आशिल्ली शाळा ह्या जाग्यार स्थलांतरीत करची अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. आमी सद्याक पांजरकोणी आहात आनी ही टोटल एरिया म्हजे फाटल्यान आहा ती सायडीन आहा ती that was proposed to acquired by the government by the housing board. आणि आता आमकां खबर मेळटा प्रमाणे आमच्या कुंकळ्ळी जायत इश्यूज आहाय.
जे पॉल्युशन इश्यू आहा, मिसमॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज आहा, त्या वाटेन NIT इन्स्टिट्यूट येयला, थिंगा लोक बोर्ड मारता, थिंगा जॉब सारके मेळनाय म्हूण, एडमिशन सारके जायना म्हूण, आनी जायते आनीक इलिगल थिंग्स हिंगा चलताय. आतां हें सगळें आसतना आनी एडिशनल आमचेर बर्डन घायला हिंगा हावसिंग बोर्ड कॉलनी हाडपाक. म्हाका खबर ना ही हावसिंग बोर्ड कॉलनी कोण फायदो घेतलो, पूण आमकां खबर मेळटा प्रमाणे 50 प्लॉट्स ऑलरेडी पार्टिशन करून एप्रूव केल्या टावन कंट्री प्लॅनिंगान. आनी थिंगा एडिशनल एरिया, टोटल एरिया एक्वायर्ड कितली आसली ती 1,26,000. सो आउट ऑफ 1,26,000, 21,000 स्क्वेअर मिटर हे प्लॅनाचेर प्रमाणे डिस्प्युटेड म्हणून दाखयला, म्हळ्यार अंडर लिटिगेशन. सो मोर देन 1 lakh उरलो. आतां ही जमीन ओरिजिनली बिलॉंगिंग टू द गोमिस फ्रॉम पांजरकोणी, आनी तेमी खूब हिंगा एज्युटेशना पार्ट केले, हिंगा आमकां तो प्रोजेक्ट नाक म्हूण. म्हाका याद आहा, हांव जेन्ना पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसलो जोकी हालीमान, तेन्ना बाबू आजगांवकर हावसिंग मिनिस्टर आशिल्लो, तेन्ना हिंग फावंडेशन स्टोन घालपा येयले तेन्ना ताका आमी परत धाडलो. आनी इवन आमी प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून अलॉंग विथ द मिनिस्टर आमी सगळे थिंगा गेल्ले पुलीस स्टेशनाचेर. आतां जेन्ना हो प्रोजेक्ट अंडर रॅप्स आसलो, म्हळ्यार कितें बंद जालो म्हूण आमी सगळे सुसेगाद आशिल्ले. पूण हे 3-4 दीस फाटीं जेन्ना पेंजीम गेलो तेन्ना हो म्हाका प्लॅन मेळ्ळो. आनी जेन्ना प्लॅन मेळ्ळो म्हणटरीच म्हाका शॉक येयलो, कित्याक काय म्हळ्यार हो प्रोजेक्ट बंद केल्लो आनी हो आतां हांकां रिवायव कोण केलो काय म्हूण. आनी हो रिवायव कोणा लागून जाता, आमची बेनिफीट आसपा ना. एक्चुअली आमगे प्रपोजल आसलो, ओरिजिनल ओनरान प्रपोजल आसलो, हिंगा आमची स्कूल थिंगा कंजेस्टेड आहाय, ती स्कूल हिंगा कुर्का आहा ते भाशेन हिंगा घालची म्हूण हिंगा आमकां हो हांव आतां उबो आहा तो पयलीं हो प्ले ग्रावंड हो हिंगा आमी लोगून खेळ्ळाय. हांव कॉलेज टायमार हिंगा खेळोंक येतालो, दॅट इज 20-30 years बॅक. आनी जेन्ना हिंगा हावसिंग बोर्ड कॉलनी येयल्यार फ्युचर कितें आमगे कुंकळ्ळी लोकांचो. आतां हिंगा जमीन आहाय हूंय, जमीनय नाय. सो म्हगेले सजेशन आहा, एडवायस आहा गव्हर्मेंटाक, ही पट जमीन आहा इट शूड बी युटिलायज फॉर प्रॉपर सुटेबल पर्पज. आनी आमचो डिमांड आहा आनी कुंकळकारांचो डिमांड आहा हिंगा कुर्का स्कूल कॉम्प्लेक्स खोल ते भाशेन हांगाय बी स्कूल कॉम्प्लेक्स करचो. तारगळ स्टेडियमाच्या बांदकामा खातीर असोसिएशना कडेन सगळ्या तरेच्यो गरजेच्यो परवानग्यो आसा. ज्या स्टेडियमाची मुजत सोंपल्या तांचे खातीर नवी परवानगी घेतले अशें गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो अध्यक्ष महेश देसायान सांगले. तशेंच नव्या स्टेडियमाच्या सुवाते विशीं अजून निमाणो निर्णय जावंक ना अशें GCAचो अध्यक्ष महेश देसायान सांगले. आजच्या तुजून आमकां हें मेळ्ळा त्या प्रमाणे ह्या 3 वर्सांक आमी ट्राय करतले स्टेडियम बांदपाक. सरकाराचो आमकां फूल सपोर्ट आसतलो. हांव जाणा CM तसो व्हेरी गूड स्पोर्ट्समॅन आनी म्हाका तरी तो ना म्हणटलो हे नाजाल्यार आमकां कोणाकूच ना म्हणटले म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी आमी स्टेडियम नीड ऑफ द आवर एज आय ऑलवेज से बऱ्या भशेन क्रिकेट व्हरतले फुडें. जनरल बॉडी सांगला की तुमी डिसायड करा न्हू. मोस्टली दे वॉन्ट टू मेक इट एट धारगड, बट थोडे म्हणटले मावळिंगे पयलीं. आतां धारगड जाल्यार बिकॉज कनेक्ट टू द एअरपोर्ट इज क्लोजर, हॉटेलां आसा म्हणजे आनी इट इज अ बेटर प्लेस. बट म्हजें एकूच सांगणें आसा की नीड ऑफ द स्टेडियम खंय तरी करुया, कित्याक गोंयकारांक क्रिकेट स्टेडियमान जाय आनी त्या प्रमाणे आमी वडातान चल्ल्या खंय करचें, बाळगे करचें काय जागोय करचें अजून पासून आमी डिसायड करूंक ना. हे अजून पासून आमी डिसायड करूंक ना. एजीएमान आतां उलयल्या, शॉर्टली आमी डिसायड करतले खंयसर करपाचें आनी फायनलायज करतले. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकाक सरकारी नोकरे खातीर पयशे दिल्ले लोक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळे. पूजा नायक हांचे आड कागाळ नोंद करून पुरावे गुन्यांव फाटे कडेन सादर करपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यान दिलो. पळयात. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाय आनी भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली. एका प्रादेशीक पक्षाच्या कार्यालयात कामाक आसतना थंय पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवप हे काम आपले चालू आसले अशेंय पूजान सांगिल्ल्यान गोंयांत बरीच खवदळ पातळिल्ली. त्या उपरांत राजकीय फुडाऱ्यांच्योय आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया मुखार आयिल्ल्यो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजान केल्ले आरोप फटीचे, निराधार आशिल्ल्याचे सांगून IAS अधिकारी निखिल देसायान मानहानीचो दावो करत देसायाच्या आदोगातान पूजा नायकाचेर कायदेशीर नोटीस जारी केल्या.
मजगती कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सरकारी नोकरे खातीर पूजा नायकाक ज्या लोकांनी पैसे दिल्ले तांच्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवन कितें तरी मजत करची अशी मागणी केली. उपरांत मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भात आशिल्ल्या लोकांक संबंधित पुलीस स्टेशनार पूजा नायका विरोधात कागाळ नोंद करपाचो सल्लो दियत पूजा नायक फकत फटींगपणाच्यो गजाली करता अशेंय सांगले. हांव कित्याक सांगता खबर आहा, तुजो ऑन रिकॉर्ड तर कांयच दिवंक कोर्ट एक्सेप्ट तुमी सगळ्यांनी कॅशान पयशे दिले, बरोबर आहा काय ना. तुमकां जेका जे पुलीस स्टेशन लागता त्या पुलीस स्टेशनाचेर चला आनी तेज्या विरोधात तुमी कंप्लेन दिया, सुरू करचें पडटा. आनी ताका कांयच पर्याय ना. ते जे आतां उलयता पळय न्हय, ही सगळी फटींगपणाच्यो गजाली. आज तुमी सीएम सराक मेळपा आयिल्ले, खंयच्या प्रकरणांनी कितें एक्चुअली? पूजा नायकाची जॉब स्कीम जी 7 एप्रिलाचेर चालू आसा तेजे रिगार्डींग आमी बी हितून पूजा जे आमकां सांगलें त्या प्रमाणे आमी तितून बसले आनी तुज्या कडेन आमी पयशे दिले. सो आमी मातशी हेल्प कितें तरी सीएमा कडेन मेळटली आनी ते आमकां हितूंतल्यान भायर काडटले. ते दृश्टीकोनांतल्यान आमी तिंकां हांगासर मेळपा आयले. चलन तुमकां सांगला, एश्युरन्स दिला? एश्युरन्स अशें दिवना, पूण सांगलां की काही केसी तेजेर हें करा तुमी जर कंप्लेन फायल करूं ना जाल्यार आनी सपोज तेजी जर कितें जर प्रॉपर्टीन कितें आसत जाल्यार तें सीज करून कितें आतां ते हितून पावल्लें आसत क्रायम ब्रांची थंयच्यान इन्वेस्टिगेशन जावन मागीर तेजेर कितें तरी फॉलोअप करतले आनी तुमकां हितूंतल्यान भायर आमी काडपाचो प्रयत्न करतले म्हणून सांगलें. पूण कितें तरी तेजे कडेन तुमचे कडेन कितें एविडन्स जाय की ताका पयशे दिल्या अशें म्हणून सांगलां. इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करतले म्हणला सीएम? हय, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करतले म्हणून सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी